संवसारांत 3 तरांच्या क्रिस्तांवांक आमी पळयता. एका तरेचे क्रिस्तांव आमी पळयता केवळ नांव वापरते क्रिस्तांव. तांकां विचारल्यार तुजें नांव कितें? लियांव. तुजें नांव कितें? बस्त्यांव. तुजें नांव कितें? पेद्रांव. पळय, नांव लियांव, बस्त्यांव, पेद्रांव. पूण जाला हितून सऱ्यासो बुयांव. हांवें हास्या खातीर अशें सांगलें न्ही जावन थोडीं जाणां नांव वापरते मात्र क्रिस्तांव. थोडीं जाणां इगर्जीक वचना, मिसाक वचना. तांणी इगर्जीक वचून 2 फावटी गेली. एक तीं जल्मल्या वेळार तांकां बाप्तिस्म दिवचे खातीर आवय बापायन तांकां उखलून व्हरचें. आनी एक ती मेल्या उपरांत तांकां पुरच्या खातीर 4 जाणांनी तांकां व्होन व्हरचें. पयलें आवयन व्होन व्हरचें, उपरांत मरता आसतना 4 जाणांनी व्होन व्हरचें. आनी थोडे जाण इल्लें सडीत फावटी इगर्जीक. एक बाप्तिस्म मेळटा आसतना आवय बापायन व्होन व्हरचें, उपरांत काजर जावचे खातीर पयलें सांगता तांणी एक वेचें. आनी उपरांत तांणी वेचें मेल्या उपरांत मात्र. आनी थोडीं जाणां आसात नांव वापरतें क्रिस्तांव. इगर्जी वतात, आयतारा वतात. कुमसार जायचें म्हणल्या खातीर जातात. थोडीं जाणां कुमसार जायना 10 वर्सां एपडी 20 वर्सां एपडी. आनी थोडीं जाणां नांव वापरतें कशें टिचरीन सांगलां की त्याच पर्यंत तांणी कुमसार जावचें. फादर हांव आयलां व्हड पातकी तुमचे आशिर्वाद म्हाका दिया. पूण न्ही जावन तांकां भगना गी ती पातकी म्हणून. आनी उपरांत म्हणा कितें टिचरीन तेतार सांगलां म्हणल्यार टिचरीन भुरग्यांक सुरवेर एक सवये खातीर सांगचें. हांवें सोरलां, काड्डी सोरल्या, पेन्सील सोरलां आनी पयशे सोरल्यात तशेंच सांगचें. आतां वर्सां 80 जालीं जाल्यार काड्डी सोरल्या, काड्डी सोरल्या, पेन सोरलां, पयशे सोरल्यात सांगलें सांगचें. हांवें फटी मारल्यात, हांवें मम्मी कडेन फटी मारल्या. मम्मी मोरोन तुजें हाड आयनात कुंभ जावन गेल्या. हांवें मम्मी फटी मारलें, पप्पाक फटी मारलें, भावाक फटी मारलें, भयणी फटी मारलें, टिचरी फटी मारलें. आतां टिचर ना तुज्या जिवितांत, तुका जाल्या प्राय 60-70. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा ऐक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. हो मोगाचे न्हू, दोनी हात उक्ते धन दोळे दांपून पवित्र आत्म्याक लालयोन आमी मागया. पवित्र आत्मा आमचे देवोन येता आसतना आमचें दूख बदलून तो आमकां संतोश हाडून येतलो. आमच्या जिवितांत आसचें नास्तीकपण, देवबिरांतांतलें जिवीत सुडकाडीचें, मरुभुमीचें जिवीत बदलून विशेश तरान पवित्र आत्म्याचीं फळांचें बेळें जावचें तसलें जिवीत जावन देवाच्या आशिर्वादांचें एक भाग जावन, एक तोट जावन तो बदलितलो. आमची पिडा शिडा गूण करतलो, आमकां बरी भलायकी भरपूर फोव करतलो. तो पवित्र आत्मा आमचेर येत पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां आमकां मेळटलीं. आमच्या जिवितांत आमी यशस्वी जातले हांव, जैतेवन जातले हांव. आमच्या जिवितांत जे कितें गरज आसा त्या सर गरजांनी तो आमकां पावतलो. विशेश जावन आमकां साल्वासांव, सोडवण, समियान जेजू क्रिस्त तें नवें जिवीत आमकां फोव करतलो. देखून अत्रेगान, तानेन आनी व्हडा उमेदीन पवित्र आत्म्या खातीर आमी लालयोन मागया. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये, गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये. अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये, अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या
आमचेर देवोन ये, दुख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. Adonai El Gibor, El Shaddai, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rofika, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, Jehovah Sabaoth. Hallelujah. तुका जावर गाणी होगळा. सर पदवीधरा, सर सत्यवंता, पिढा गुण करच्या देवा, आमच्या जिवितांवरती अजापा विजमीत आणि महत्कार्यांकन आमच्या जिवितांत आम्ही मागलेले सर्व आमकां वदक सोंदींच्या देवा तुका जावर गाणी होगळा. सासनाच्या सासनाक हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या न्हू तुमच्या सर गरजां पासत, सर त्या थांव पासत आमी मागता. मोगाच्या न्हू तुमी म्हज्या पासत म्हाका. आज खरेपणी आमी देवाचे आशिर्वाद बेसांव आमी जोडगे जाय. आज आमकां विशेष एक दैवीक अनुभव जाय जाय. तर मोगाच्या न्हू देवाचें उतर आमी काडया. जुवांसवांचेर उक्त करया. पयला वसर 50 आनी 1 वड. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 51. थंयसर नाथानायल म्हणलो एकलो तरणाटो समिया जेजू क्रिस्त लागीं आयिल्ल्या वेळार समी जेजू ताका पळयतच म्हणटा, नाथानायल, नाथानायल, सतत हांव तुका सांगता तूं सर्ग उक्त जाल्लो पळयतलोय. मनशापुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तो पळयतलोय. म्हाका जेन्ना नाथानायल संतोशान भरलो, आनंदान भरलो. कित्याक नाथानायल समिया जेजूच्या लागीं येता आसतनाच नाथानायलाचें जिवीत समिया जेजू कळीत आसलें. ताच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें समिया जेजून सांगलें मात न्ही. ताच्या जिवितांत फुडें कितें घडोवंक आसा तें सयत ताका कळीत केलें. देखून मोगाचें न्हू नाथानायल संतोशान भरलो. ताच्या जिवितांत सवकास समिया जेजूचे संदेश आयकून समिया जेजूचे मनोभाव कितें, समिया जेजून हाडची साल्वासांव कितें, समिया जेजून सगळ्या मनशां दिवची ती सोडवण कितें, समिया जेजू क्रिस्त थंय कशें आमकां सर्ग उक्त जाता, देवा बापा लागीं आमी राजी जाता, सासणाचें जिवीत जोडटा, हें सगळें तो जाणा जालो. आनी ताच्या जिवितांत दैवीक अनुभव ताका जालो. सर्ग उक्त जाल्लो अनुभव जालो. म्हणजे सर्गींची सर्व सातां ताका उगडापी जालीं. ताच्या भोंवतणी आन बड्यो आसात, सांत भक्त आसा, सर्गीचो दळबार आसा म्हणलें तो जाणा जालो. समी जेजू पळोवंक मनशां बरी आमच्या गतींत आसलो तरी तो देवाचो पूत, तो मनशा पूत, आमचो साल्वादोर, आमचो सोडवणदार, आमचो रक्षक म्हूण तो जाणा जालो. देवा बापा तावन उब जाल्लो सांतीसीम त्रिंदातीचो दुसरो जण लोगोस, दैवीक शब्द तो पवित्र आत्म्याती बापाच्या एकवटान सासणाच्या सासणा जियोंचो सर पदवीदार देव म्हणून समी जेजूक तो वळखलो. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत खरेपणी क्रिस्तांव जावन जियोवचें म्हळ्यार आमी समियाचो वैयक्तीक अनुभव जावन घेवचो आनी आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान बदलोवचें, रुपांतर जावचें, द रियल ट्रान्सफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. आनी आमी जिवंत देवाक साक्ष दिवचें. हें जावन आसा खरें क्रिस्तांव जिवीत. जर तर हे तिनूय संगती आमच्या जिवितांत ना, आमचें क्रिस्तांव जिवीत मोगाचें न्हू व्यर्थ जाता. देखून आमी संवसारांत 3 तरांच्या क्रिस्तांवांक आमी पळयता. एका तरेचे क्रिस्तांव आमी पळयता केवळ नांव वापरते क्रिस्तांव. तांकां विचारल्यार तुजें नांव कितें? लियांव. तुजें नांव कितें? बस्त्यांव. तुजें नांव कितें? पेद्रांव. पळय, नांव लियांव, बस्त्यांव, पेद्रांव. पूण जाला हितून सरासो बुयांव. हांवें हास्त्या खातीर अशें सांगलें न्ही. जावन थोडीं जाणां नांव वापरते मात्र क्रिस्तांव. थोडीं जाणां इगर्जेक वचना, मिसाक वचना. तांणी इगर्जेक वचून 2 फावटी गई. एक तीं जल्मल्ल्या वेळार तांकां बाप्तिस्म दिवचे खातीर आवय बापायन तांकां उखलून व्हरचें. आनी एक ती मेल्या उपरांत तांकां पुरच्या खातीर 4 जाणांनी तांकां ओन व्हरचें. पयलें आवयन ओन व्हरचें, उपरांत मरता आसतना 4 जाणांनी ओन व्हरचें. आनी थोडे जाण इल्लें सडीत फावटी इगर्जेक. एक बाप्तिस्म मेळटा आसतना आवय बापायन ओन व्हरचें, उपरांत काजर जावचे खातीर पयलें सांगता तांणी एक वेचें, आनी उपरांत तांणी वेचें मेल्या उपरांत मात्र. आनी थोडीं जाणां आसात नांव वापरतें क्रिस्तांव. इगर्जे वतात, आयतारा वतात. कुमसार जायचें म्हणल्या खातीर जातात. थोडीं जाणां कुमसार जायना 10 वर्सां एपडी 20 वर्सां एपडी. आनी थोडीं जाणां नांव वापरतें कशें टिचरीन सांगलां की त्याच पर्यंत तांणी कुमसार जावचें. फादर हांव आयलां व्हड पातकी तुमचे आशिर्वाद म्हाका दिया, पूण न्ही जावन तांकां भगना गी ती पातकी म्हणून.
आनी उपरांत म्हणा कितें टिचरीन तें सांगलां म्हणल्यार टिचरीन भुरग्यांक सुरवेर एक सवय खातीर सांगचें हांवें सोरलां काड्डी सोरल्या पेन्सील सोरलां आनी पयशे सोरल्यात तशें सांगचें आतां वर्सां 80 जालीं जाल्यार काड्डी सोरल्या काड्डी सोरल्या पेन सोरलां पयशे सोरल्यात सांगलें हांवें फटी मारल्यात हांवें मम्मी कडेन फटी मारल्या मम्मी मोरोन तुजें हाड आयना कुंभ जावन गेल्या मम्मी फटी मारलें पप्पाक फटी मारलें भावाक फटी मारलें भयणी फटी मारलें टिचरी फटी मारली आतां टिचर ना तुज्या जिवितांत तुका जाल्या प्राय 60-70 कितें फटी मारल्या म्हणून सांगूंक वचना आनी मीस बरें नायको ना आमोरी वेळार न्हिदलो आमोरीत करना जाल्यार न्हिदचें खंय बेश्टें एक सांगून सवय जाल्या आमोरी वेळार न्हिदलो मागण्या वेळार न्हिदलो आमोरीच करनाय मागणेंच करनाय इगर्जेक वचनाय देव बिरांत वचना पयत वसा वचनाय तें सांगना नांव वापरतें खूब सारकें जावचें मिसाक जायगी नाका वेचें वेळ करून वेचें उपरांत तें सक्कड कुमगारा वयता आनी कुमगारा वेचें जी भायर का आनी कुमगारे काणूस नाजाल्यार हातान कुमगार काणूस तितलेंच आनी त्या कुमगाराच्या पयलें तयार आयना कुमगार मेळ्ळ्या उपरांत ती वय एक जेजू तें एकवटाचें मागणें ना मिसा तावन फाटीं आयल्या उपरांत मिसाच्या वेळार आयकल्ल्या संदेशा प्रमाणे जिवी मांडून हाडचें ना इगर्जीन मात्र देव घरा आयिल्लो सुबगलेक देंवसार वय इगर्जीन देव घरा आयिल्लें सुबगलेक देंवसार खंयचीच वायट संवय सोडूंक तयार ना जे कितें वायट संवय आसा सोरो बेबदेपण वायट चिंतना वायट बगणां वायट करण्यो वायट संबंद गाळी शिराप पसदेपण ह्या संवसाराच्या वंदवण्यो वडण्यो ताळण्यो खंयच्याचेरय जैत ना थंयसर खंयच्या रितीन जियेसय तें एक जिवंक मात कळटा ताका म्हणटात नांवा पुरते क्रिस्तांव दे आर क्रिश्चियन्स ओन्ली बाय नेम सेक बिकॉज पेरंट्स वर क्रिश्चियन्स दे आर क्रिश्चियन बिकॉज दे आर बॉर्न इन ए क्रिश्चियन सोसायटी दे आर क्रिश्चियन्स पूण तांचें तें क्रिस्ता सारकें कितेंच ना म्हणजे जेजू सारकें कितेंच ना क्रिस्त हांव म्हणून सांगचें तसलें कितेंच ना पूण मोगाचें न्ही क्रिस्तांव कोणाक एक दैवीक अनुभव जाता आनी कोणाक एक संपूर्ण तरान बदलावण येता आनी कोण क्रिस्ता साक्ष दितात ते जावन आसात खरे क्रिस्तांव हाचो दाखलो आमकां आसा लुकाच्या वांजेलांत 19 वसरांत लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 ऑनवर्ड्स जाकेव नांवाचो एक सुंकाकार आसलो दुडवादीक मनीस पूण मोठो आसलो आनी आमी जाणा संकेत हो एक एका तराचो न्ही जावन तो मोठो जावन आसलो पूण आध्यात्मीक तरान मोठो म्हळ्यार परिपूर्ण रितीन क्रिस्तांवांची न्ही जियेनातलो नांवा परतो तो एक जुदेव पूण तो जावन आसलो सुंकाकार केवळ पयशां फाटल्यान आसलो पयशे करच्यारच पडलो व्हडलें घर करच्यार पडलो जायते आस्त बदीक जोडून सर तरेची मजा भोगच्यार पडलो आपल्या बायल्या भुरग्यांक जाता तितली कुशालाय दिवच्यान सैऱ्या सांगता घम्मातां मारच्यान सोरो पियोनच्यान खाणा जेवणाचो तो जियेलो मनीस म्हूण एक फावटी ताका एक तेजें काळज असो अत्रेग ताणें तांबयचें म्हण बगलें देवा थंय म्हजें जिवीत बदलासी कित्याक देव निरंतर आमच्या काळजादाराचेर बडयत आसा उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता 3 वसरांत 20 बडीर बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आपले तुज्या काळजादारार रावन हांव बडयत आसा जर तर म्हजो ताळो तूं आयकता आनी तुज्या काळजाचें दार उक्तें करताय हांव थंयसर भितर सरतलो हांव तुज्या सांगता आनी तूं म्हज्या सांगता जेवणा बसतल्या म्हाका न्हू दैवीक जेवण म्हळ्यार आमी संवसारांत कशें जेवण जेवता आसतना कुटुंबाची सगळीं सांगाता मेळोन जेवतात गी तशें जेजू सांगाता जेवणा बसचें म्हळ्यार मरियमायक सांता भक्तांक आन बडव्यांक सर्गींच्या दळपरां सांगाता घेवन आमच्या काळजांत आमी संतोश भोगचो तो एकवट आमी अनुभव करचो ताका देखून आमी म्हणटा मिसाच्या बलिदाना कुमगार संच्या कम्युनियन होली कम्युनियन म्हळ्यार कोमयाव एकवट कुमगार म्हळ्यार एकवट देवा सवय एकवट म्हज्या काळजांत सदांच देवा थंय एक जाल्लो अनुभव जर तर असलो अनुभव ना कित्याक ना आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना देव आमच्या दोळ्यांक दिसना देखून देव ना म्हणल्यार तसलें चिंतप आमचें थंय येता सवकास तें बोळ जाल्या वरां आमी म्हणटा तें नास्तीकपण येता आमी केवळ संवसारी वस्तूं खातीर संवसारी लब्धणे खातीर संवसारी मजा खातीर संवसारी कुशाला खातीर आमी जियेता देवाक आमी विसरता आमी देवाचीं भुरगीं देखून देवातान आयिल्ली आमी देवाक लागीं फाटीं वचूंक आसा ह्या संवसारांत देवान दिल्ली ती कूड देवान दिल्लें एक देणें ती धरणीची धूळ आनी माती ताका सड्ड म्हळ्यार 60-70 फोंडा भितर आमी म्हणटा त्या कुडीक 60-70 या सड्ड म्हळ्यार 100 आनी 20 वर्सां जाल्या उपरांत ती कूड आमी सोडिचीच पडटा ती कुंभ जाता ती मातये फाटीं वचूंक आसा आनी माती खावन मातये तावन आयिल्ली ती मातयेच जावंक आसा पूण देवान दिल्लो आत्मो घेवन आमच्या कुडी भितर देवान गेल्लो तो जीव देवा लागीं आमी फाटीं वचूंक आसा आनी जर तर थंय फाटीं वचत ह्या संवसारांत देवाच्या एकवटांत in communion with God, with the holy angels and saints, आमी जिवंक आसा असलो अनुभव म्हाका तुका जायचे
आनी तसलो अनुभव जावंक म्हणजे तुजें तें एक आसलो तो अत्रेग ती थान ती आमकां समजची. सांत आगोस्तिनाक ती समजली. देखून सांत आगोस्तिनान देवाक सोदलो आनी देव ताका मेळ्ळो. कित्याक जेरमाया प्रवादीच्या बुकान 30 आनी 3 वसरान 3ऱ्या वडीर जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलो. यू कॉल अन टू मी अँड आय शॅल बी प्रेझेंट अँड आय शॅल रिवील टू यू थिंग्स दॅट आर अननोन फ्रॉम द व्हेरी फावंडेशन्स ऑफ द वर्ल्ड. संवसाराच्या स्थापने आदी तावन गुपीत असल्यो संगती हांव तुका उगडापें करतलो. कसली संगत ती म्हणजे हांव देवाचो भुरगो. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान म्हाका रचलां, तुका रचलां, जाकेवार रचलां, अगोस्तिनाक रचलां, हर एकल्यांक रचलां, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक रचलां. मनशाक हर एका मनशाक देवान रचता आसतना मनशाचो जीव संवसाराच्या स्थापने आदींच तो रचला. आमची आवय बापाय काजारी सक्रामेंतान ती सांगता येता आसतना आवयच्या गर्भांत थंयसर एक कूड रुपीत जाता आसतना मनशाची कूड एक मनशाचें बाळशें रुपीत आसतना देव तो ससनीक जीव देवान रचलो. ससना जिवचे खातीर रचलो म्हज्या तुज्या त्या कुडींत घालता आसतना तो ताचो आत्मोय पवित्र आत्म्याचो एक ल्हानसो वांटोय थंयसर आमकां तो दिता. त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमच्या कुडीचेर आमी जैत व्हरून आमची कूड पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन काल, देवाच्या संदेशा काल ती बरीकन गळसून बरीकन वापरन ताचो फायदो जोण ह्या संवसारांत संवसारी रितीन यशस्वी आनी महिमा मान गौरव जोण घेवन आध्यात्मीक रितीन सासणाच्या जिविताकी बरी तयारी करून देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हें सत एकल्याक उगडापें जाय जाल्यार जाकेवा तें उगडापें जालें. हांवें देवाक पळोवंक जाय, हांवें देवाक मेळोवंक जाय. त्या समयान जेजू थंय म्हजें जिवीत बदलूंक जाय म्हणून धांवन वचून त्या रुमडीच्या रुखार सोडलो आनी थंय जेजू तेन्याच्यान येता आसतना तो रुमडीच्या रुखार त्या कोल्याच्या आडोसा बसून आसलो जाल्यार जेजून ताका पळयलो आनी म्हळें जाकेवा तूं सकलात यो. मोगाच्यान तें नांव जाकेव. जेजू कशें कळ्ळें. जाकेव चिंतलो समयान जेजूक म्हजी वळख ना पूण तो देवाचो मनीस देखून ताका हांवें पळयचें. पूण तो नेणो आसलो संवसाराच्या स्थापने आदींच समयान जेजून जाकेवाक रचलां आनी जाकेवाचें नांव जेजून आपल्या ताळव्या हाताचेर खांतयलां. जेजू जाणा तो आपणा सोदून येता म्हणून आनी तो म्हाका नांवान आपयतलो म्हूण जाकेवन केदांय चिंतूंक सयत ना, सोपणां सयत चिंतूंक ना. देखून जाकेवा म्हणटना सगळोच तो कांपलो, घाबरलो. जावंक पुरो नातानायाल सांगल्या बरी ताच्या जिवितांत ती बगलें सर्ग उक्तो जालो, सर्ग उक्तो जालो. मनशापुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले पळयले. म्हणजे जाकेवा सगळीं सतां उगडापी जाली. म्हज्या देवाक म्हजें नांव कळीत आसा, म्हज्या देवाक हांव मोलादीक, म्हज्या देवाक हांव ताका भोव मोलादीक भांगार धिरवें हे भोव मोलादीक आस्त म्हजो देव म्हजो मोग करता. हांव संवसाराक चिडकलो, संवसारी वस्तूक हांवें म्हजें आस्त बदीक म्हण लेखलें तरी देवाक हांव आस्त आनी बदीक, देव म्हजें आस्त आनी बदीक. तक्षण सारारा देवान आयलो आनी जेजूक आपणाच्या घरा व्हरून गेलो. ताचें जिवीतच बदललें आनी उपरांत जाकेव आपल्याच्या जिवितांत जेजूक साक्ष दिवन, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्ष दिवन ताजो संदेश परगट करून जेजू खातीर एक मार्तीर मरता, एक महान व्यक्तित्व जाता. तो जावन आसा एक खरो क्रिस्तांव. क्रिस्ताच्या वाटेन चलोन तो क्रिस्ताक साक्ष दिता. लोकांच्या वांजेलांत आमी वचता 5व्या वर्सांत पयल्या वडीरता थंयसर सिमांव पेद्रू मासली पागोवंक गेल्लो. ताका मासली पडोंक ना पूण सकाळीं उठता आसतना सकाळीं उठचें न्ही, सकाळींचो सूर्य उदन येता आसतना तो दोणीर येता आसा मासली पागोवन मासली मेळनासतना खाली दोणीर पाटी आसतना जेजून ताका आपयलें तुज्या उजव्याक झाड उडय. आनी उपरांत ताणें झाड उडयतच ताका मासली पडली. ताणें एका अपरिचित व्यक्तीच्या उल्याक पाळो दिवन मासली मेळच्या बरी झाड उडयलें. तेन्ना ताका कळ्ळें हो एक भाग्यवंत मनीस जाय जी हांव इतलो प्रवीण म्हणजे परिणत म्हाका बरी एक अनुभव आसा मासली धन थंय म्हाका मासली मेळना. एक अपरिचीत व्यक्तीन सांगल्या तक्षण थंयसर मासली पडायची जाल्यार त्या उदका भितर कितली मासली आसा खंय आसा म्हण सयत ताका कळीत आसा तो एक दैवीक मनीस म्हणून. तक्षण तो जेजूचो फाटलाव करूंक लागता. उपरांत सवकास ताका कळटा तो देवाचोच पूत म्हणून, सोणवडदार म्हणून. उपरांत तो सकाळ उजेर परगट करता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी न्हयच तो परगट करता. समयान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तो साक्ष दिता. एक दीस समयान जेजू क्रिस्ता खातीर तो साक्षी जावन रक्त साक्षी जावन माठर जावन ताचें जिवीत दिता. तें जावन आसा नीज क्रिस्तांव जिवीत. कित्याक सिमांव पेद्रूच्या काळजांत जागे आसली ती उतरां. सिमांव 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 तूं जुवांचो पूत
आज हांव तुका पेद्रू पेत्रे खडाप घट्ट खडाप करता आनी ताचेर म्हजी पवित्र सभा बांदता. हांव तुका म्हजे एकवटान दवरून तुका खडाप करता. तूं एक अस्कत चिव्या बरी, तूं एक अस्कत मनीस, पूण तुका अस्कत असल्याक बळवंत हांव करता. अस्कत असल्याक बळवंत हांव करता. समियान जेजूच्या एकवटान अस्कत आसलो पेद्रू बळवंत जावन सगळ्या पवित्र सभेचो पयलो पाप जावचे भाग ताका मेळ्ळे. वय आमी महान व्यक्तीक पळय आमच्या कथोलीक पवित्र सभेच्या चरित्रान आमी पळयता. आग्नेस आसलें मदर तेरेसा जालें. दैवीक अनुभव देवा सहाय्यान पिळ्ळे. एक क्रिस्तांव न्हय आसलो, हिंदू आसलो. जेजूचो वैयक्तीक अनुभव ताका जालो. आज सांत भाग्यवंत जालो. सांत देवा सहाय्यान पिळ्ळे. कॅरोल वॉटेला म्हणून त्या कम्युनिस्ट देशांत पोलंडांत जल्मल्लो. उपरांत तो सांत जुआंव पावल दुसरो जालो. जोसेफ बगोग्लियो म्हणून दक्षिण अमेरिकेच्या एका गांवांत अर्जेंटिनांत हॉटेलांत च्या कॉफी या तण पिवण तो वांटतलो. एक वेटर जावन आसलो. आज एक भाग्यवंत व्यक्ती म्हणून नांव वाडला. पापसाहेब फ्रांसीस. म्हाका न्हू एक खरो क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत दैवीक अनुभव जावचे, आमचें जिवीत संपूर्णपणान रुपांतर जावचें आनी नीज खऱ्या क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवचें. देखून आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत 3 हंत आसात, 3 मळयो आसात, 3 मेटां आसात. ही मेटां बरीं करून आमच्या जिवितांत म्हाका न्हू आमी जाणा जावचीं. म्हज्या जिवितांत म्हाका केदाळ उडास येवचो. हांव ल्हान आसतना 3 वर्सांचो आसतना हांव मोर्सो आसलो गे. म्हज्या आवयन देवा लागीं मागोवन म्हाका वाचयलें खंय. आस्पत्रांत दाक्तरान आशा सांडली की हें सांगलें की दाळे म्हाका उडास आसा म्हज्या बापायन या, आवयन या, व्हडली मायन या, म्हज्या कुटुंबाच्यांनी. परतून परतून म्हाका उडास येता आसतना म्हाका हांव जाणा जाता देवाक हांव मोगासो देखून देवान म्हाका राखलें आनी सांबाळलें. हांव हायस्कुलांत आसतना आमच्या हायस्कुलाक एक बरो पाद्र्या पायलो. मनादीक बाब ग्रिगरी पेंटो एसविडी. ताणें येवन मिशनरी विशयांत एसविडी विशयांत म्हाका सांगलें. आनी तेन्ना म्हज्या काळजांत आयिल्लें एक अत्रेक हांवें एक एसविडी मिशनरी रिलिजियस एजी त्याच दिसांनी हांव गोरवांक रेड्यांक सरोन आसतना एका रुखा वयर चडोन थंयसर बसून हांव म्हजी इस्कॉलाची बूक शिकून आसलो. त्या वेळार एक विशेश तरान उजवाड म्हाका प्रकाश म्हाका सगळ्या म्हज्या भोंवतणी म्हाका दिसलो. आकाशाचेर हांवें पळयलें इल्लो पावस आयलो आनी वत पडलें. त्या दाळे एक कामान बेल्लो पावसा दोणू रेनबो म्हाका दिसलें आनी त्या रेनबो भितर प्रवेश जाल्लो. एक अनुभव म्हाका जालो. हांव त्या रेनबो भितर गेलो की रेनबो म्हाका येवन आराम धरलें की हांव नेणा. पूण त्या दाळा त्या दैवीक अनुभवा वेळार म्हाका देवान दिल्लो तो एक उलो. तुवें एक याजक जायचें, तुवें एक रिलिजियस जायचें, तुवें एक मिशनरी जायचें, तुवें क्रिस्ताक साक्षी जाय, तुवें सुवार्थमान प्रगट करी जाय. म्हाका हो अनुभव म्हज्या जिवितांत आज सुवार्ता प्रगट करचें करता. तुमी म्हाका पळोवन आसात. हांव तुमकां पळयना जाल्यार ऑनलायन अंतर्जाळाचेर ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर म्हाका देवाचें उतर प्रगट करचें भाग देवान म्हाका फाव केला. तर म्हाका हांव एक अस्कत मनीस, हांव एक वातकी मनीस, हांव एक सादो मनीस, पूण देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत वावरून आसा. हांव दिवायन कॉल सेंटराक आयलो 2003-04 इसवेंत. पूण 2006 इसवेंत म्हाका ओटी गोट्याक आयलो. सिंधीच्या बुधवाराच्या आदल्या दिसांनी तो गेल्लो हांव. खरेंच म्हाज्या वेळार जायते तरी म्हाका आसले. मदान रातीर उठता आसतना म्हाका उठून वॉशरुमा वचों बाथरुमा वचोंक जावना. कित्याक म्हाका एक वटी गोट्याक आयलो. हांव दरनीर पडतालो, एक फावटी तेवशेन पडतालो, हेशेन पडतालो, वणदी कापतालो. म्हाका खंय आसा म्हण कळनातलें. म्हजे हात पांय वयर आसात की सकला आसात कांयच कळना. सगळो संवसार नीस जावन वय गुंता कशें पडलें म्हाका. हांव इस्कॉलांत शिकलो भुंयीक गुंता म्हणून. ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗ್ತದೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತದೆ म्हणलें बरें आयकलें. पूण नीज म्हाका खरो अनुभव जालो आनी म्हाका कांय करूंक जावना. 2-3 वरां हांव प्रयत्न करतां, जायतो वोंकलो आनी कितें जाता म्हूण म्हाका कळीत ना. मागीर उपरांत एका दाक्तरा फोन करता. दाक्तरच म्हज्या घरा आयलो. देवान छाडलो जायचे. म्हजो एक मोगाचो इश्ट दाक्तर त्या मदर राती येवन म्हाका ताणें आस्पत्रे व्हेलें. ताज्या उपरांत हांव लगभग एक 2-3 हप्ते आस्पत्रेंत आसलो. एक हप्तो या 9 दीस हांव खंय आसा म्हणूच म्हाका उरताना. उपरांत सवकास मतीर येताना दाक्तरान म्हळें तुका वर्टिगो अटॅक जाला, तुज्या मतीक कितें गी जालां आनी आतां आनी मुखार तुका सारकें सोलोंग आनी जावचें ना. पूण सवकास इल्लो बरो जातलो हितून. आनी मुखार पयलींचे बरी तुका सरमावन दिवंक जायना आनी तुका कार ड्रायव्ह करूंक जावचें ना आनी चड आवाज आयकूंक जावचें ना. खंयच्याय गांवाक पयन करूंक फ्लायटार तांतू वचोंक जावचें ना. पूण देवान तुका जिवन धरलें वचो देवाक अर्ग आनी होगळात दी म्हणालो. पूण म्हाका हांवें दुकान कडेन मागलें, सम्या
तूं म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार तूं म्हाका परतून सुवार्थ प्रकट करूंक म्हाका लायतलोय. तूं म्हाका सगळ्यांतल्यान पयण करून वचून तुज्या विशयान साक्ष दिवंक तूं म्हाका करपा दितलोय. देवान म्हजे मागणें आयकलें, म्हजी दुकां बसून काडलीं, हांव बरो जालो मोगाच्यान 2-3 हप्त्या उपरांत. ताजे उपरांत परतून म्हाका आतां लगभग 20 वर्सां जावन परतून ते वर्टीगो अटॅक येवना. ताज्या बदलाक मोगाच्यान देवान म्हाका ताजे उपरांत सगळ्या संवसाराक कितलेशा देशांक हापोवन व्हेलें म्हणून ना, त्या देशांनी वचून सुवार्थ प्रकट करचें भाग, विविध गांवच्या विविध देशाच्या लोकांक मेळचें भाग देवान म्हाका फोव केलो. आनी हो अनुभव म्हाका निरंतरी म्हज्या आध्यात्मीक जिवितांत जिवन दवरता, समयात एकवटीत दवरता. म्हाका एकलो भाव ह्या दिसांनी मेळ्ळो. ताजें नांव अँटनी रेगो म्हणून, अँटनी रेगो. तो म्हाका म्हणटा ताच्या जिवितांत वय विशेश जावन कोरोना व्हायरस करता वेळार तो आस्पत्रेक गेलो. ताणें चिंतलो तो मेलोच म्हण, कित्याक नियर डेथ एक्सपिरियन्स, मेलोच म्हण. डाक्टरांनी आशा धाडली ताका. ताच्या त्या बेडार एका कोणशा दवरलें की थोडे पटीन जेवण येनातलें, ताका खावंक येनातलें. डाक्टर नर्सां सगळीं भियेतालीं ताच्या लागीं येवंक. ताणें चिंतलें हाय लेवलार ताका कोरोना आयला आनी ताजें व्हायरस आसा मेळटा. आनी ताणें चिंतलें आपूण आतां मरता म्हण. आनी थंयसर आसल्या कामागारांनी परत चिंतलें की घेताळ ताजें मोड्यां गुट लावचें आनी हेरां मोड्यां सांगता व्हरून उलपोवचें या खंयच्याय बांयत कण्ण उडोवचें म्हण. आनी थंय ताका दैवीक अनुभव जालो. तो म्हणटा एक विशेश सर्गीचो अनुभव ताका जालो. दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे जावचें तें आराधन मिसाचें बलिदान ताणें कितलें पळयलें ती सगळीं ताका उडास आयलें. ते एक विशेश सर्गीच्या अनुभवान तो प्रवेश जालो. आनी सम्यान ताजे लागीं उलोवन म्हणें भियेनाका, हांव तुजे सांगात आसा. इजाया प्रवादीचो बूक 40:1 बोल, आयजाया चॅप्टर 41:10. ताज्या जिवितांत देवान ताका स्पश्ट जावन सांगल्या बरी ताका बगलें, भियेनाका, हांव तुज्या सांगात आसा. घाबरनाका, हांव तुजो देव. हांव तुका घडाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत हातांत हांव तुका उखलून धरता. मोगाचें न्हू, देवा करगा मोरसो आसलो तो वाचलो. डाक्टरांनी कसलेंच वखद दिवना, चिकित्सा दिवना, मरता म्हण सण सोडलें, खावंक जेवंक सयत ताका दिवना. तो बरो जालो मोगाचें तोस्सू उठोन चलता आसतना ताका डाक्टरांनी म्हळें की तूं पिडेस्त थंय तसो न्हिदे म्हणटाना तो म्हणटा की हांव बरो आसा. डाक्टरा उपरांत परीक्षा कनपळयताना ताका ताप येना, ताका शेळी ना, ताका कसलेंच वायरस ना, खोंकली ना, तितल्यान कोरोना व्हायरस ना, पिडा येना, कांय ना. डाक्टरान म्हळें की हल्या बऱ्या मनशाक आल्या हांगासर दवरलां आनी ताका डिस्चार्ज करून घरा धाडलो. मोगाचें न्हू, ताजे उपरांत बरो जाल्लो. आज मोगाचें न्हू सुवार्थ प्रकट कर, रेती करता, मागणें करता, पयत पुस्तक वाचता मात न्ही, आदर्श कुटुंबा जिवीत जियेता, बरें ताजें काम कर न्ही, जाय तितलें तो जोडून आसा. आज तो म्हणटा म्हाका सम्याक साक्ष दिवचें भाग देवान फाव केला. म्हज्या जिविताच्या अखेरे पर्यंत हांव सम्याक साक्ष दितलो, सुवार्थ प्रकट करून जियेतलो. म्हजें सगळें कुटुंब बाच्या जावचे खातीर हांव वावरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत एक नीज परिवर्तन आयिल्ल्या वेळार सांत पावला बरी आमी सांगूंक शकता आनी ह्या भावा बरी आमी सांगूंक शकता, ह्या अँटनी बरी. रोमन्स चॅप्टर 8:37 रोमाकारां बरयलें पत्र 8:30 सांत पावल म्हणटा कोण म्हाका म्हज्या देवाच्या मोगातान मेकळें करूं सकत, कसलीच अंतराळा वयली सकत सकची ना, त्या पाताळाची सकत सकची ना, ह्या संवसारा भायली खंयचीच सकत म्हाका सडची ना. कित्याक त्या समया जेजू क्रिस्त थंय हांव संपूर्ण परिपूर्ण जैत हांव जडटां. कोरिंथकारां बरयल्या पत्रान 2 पत्रान 5:17 बडी 2 Corinthians chapter 5:17 सांत पावल म्हणटा जो कोण क्रिस्त जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना, परणे तें गेलें सगळें नवें जालें. आनी सांत पावल तो उलयतना बघता तो म्हणटा हांव एक नवी रचना, परणे तें गेलें सगळें नवें जालें. हर एका क्रिस्तवानी असले एका उमेदीन जिवंक जाय. हांव नवी रचना, क्रिस्त थंय हांव एक नवी रचना, क्रिस्ताच्या एकवटान हांव जियेतां. क्रिस्ताक हांवें पळयलां, क्रिस्ताचो हांवें अनुभव केला, ताका पासार कर, ताका परगट कर, चड आनी चड लोकां देवा थंय हाडून हांव जियेतलो. हेंच मोगाचें न्हू, जो हांव ताच्या पत्रांत आमकां म्हणटा, जो हांचें पयलें पत्र, पयला वसर, पयल्या वळी हांव 4थी वळ पर्यंत तुमी वाचता. 1 John chapter 1:1-4. आमी आतां जिविताच्या सप्त विशयांत उलयता. तो आरंभात हांव नासलो, तो आमी आयकला, म्हज्या कानांत हांवें आयकला, म्हज्या दोळ्यांनी, आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयला. होय, तो पळयला आनी ताका आमी आमच्या हातांनी आपडला. आनी तो विवर्शिता, विवर्सून थंयसर 4थ्या वळीर तो म्हणटा इन verse 4 तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर आमी हो संदेश तुमकां प्रगट करना आसा. हालेलुया. मोगाच्यान एक पटी समया जेजू थंय आमी सडवण जोडटा, त्या दाडा आमकां येता एक अत्रेक. म्हज्या मोगाच्या मनशांनी सडवण जोडी जाय, म्हज्या इश्टा मंत्रांनी सडवण जोडी जाय, म्हज्या शेजामारच्यांनी संतोष होय सडवण जोडी जाय. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी असलें क्रिस्तांव जिवीत तुज्या खातीर हांव मागतां, म्हज्या खातीर हांव मागतां. आमी असलें क्रिस्तांव जिवीत जिवया. सोमी असो आमकां वैयक्तीक अनुभव जावं दी, आमच्या जिविताचें संपूर्ण बदलावण जावं दी आनी आमी सोमयाक साक्ष दिवया.
दैवी कलोरेत्र मंदिरान मोगाचे न्हू निरंतर रेतेर जातात. तुम्ही हे या हेरांक आपण हाडा. हरी एकली देवाचें उतर आयकून दी मोगाचे न्हू. हे 9वें वर्स 2020 आनी 4 वर्स आमी प्रारंभ केला. ह्या वर्सांत चड आनी चड लोकांक दैवी कलोरेत्र मंदिराक हाडचें भाग तुमकां फावो जावन दी. चड आनी चड लोकांक मोगाचे न्हू ह्या दैवी कलोरेत्र मंदिराच्या कुटुंबाचे सांदे करा. डिवायन चायल्ड जावन हांगासर तुमचें नांव दिया. डिवायन यूथ जावन दैवीक युवजण जावन तुमची नांवां दिया. डिवायन कपल्स जावन कासारी जोडी खास जाल्ल्यान तुमचें नांव दाखल करा. डिवायन फॅमिलीज जावन घोव बायलां भुरग्यां बाळां सांगाता तुमचें नांव दाखल करा. डिवायन सिनियर्स, डिवायन सिंगल्स विविध तरान मोगाचे न्हू ह्या कुटुंबाचे सांदे जाया. सांगाता मेळोन मोगाचे न्हू क्रिस्ताची कुटुंब जावन आमी जिवया. एज अ कम्युनिटी ऑफ बिलिवर्स भावार्थाची साक्ष जावन जियेतल्या क्रिस्तांवांची एकवट जावन दैवी कलोरेत्र मंदिरांत आमी जिवया. हर एका शनिवार आमी रेतेर करया. तेन्ना हप्त्याची रेतेर करया. आयतारा संजेतान ब्रेस्तारा पर्यंत आनी देवाचो संदेश आमच्या जिवितांत घेवन आमी हेरांकी क्रिस्तां थंय हाडया. कुटुंबाच्या संद्या शेत समारच्यांक वाड्यागारांक फिरगसगारांक आमच्या DSCक आनी सगळ्या मनशा कुळाक समिया जेजो थंय चडवण जोडिशें आमी हर प्रयत्न आमी करया. समिया खातीर जिवया. समिया सांगाता सासणाचें जिवीत जियोंक फुडें सरया. तर दोळे धांपून आमी मागणें करया. बोमकाडा सर्गींचे बापा आमी तुका अर्घ आनी हुकलाप दिता. एक अपुरबेसो वेळ मागण्याचो वेळ तुवें आमकां फावो केलो. तुजो अनुभव तुवें आमकां दिलोय बापा. तूं आमच्या जिवितांत आसाय म्हणून तुवें आमकां अनुभव दिलाय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें आमकां सोडयलाय. ताच्या आमोलेक रक्तान आमची पातकां तुवें बक्षिलाय. ताच्या कुर्साच्या जैता थंय आमकां सासणाचें जिवीत तुवें आमकां लाभयलाय. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. सर गरजेवंतांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांची पिडा गूण कर बापा. कामनांतल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यांक प्रमोशन फावो कर बापा. आर्थीक अडचणी आसल्यांची आर्थीक अडचणी पयस कर. कोणाक घर जाय बापा ह्या वर्सा तांचें म्हणलें घर बांदूंक तांकां जाय आसलो जागो खाण घेवन तांकां फावो कर बापा. जायते जाणां तांचे पयशे खाण गेल्यात ते वेळार तांणी फाटीन दिशें कर बापा. आर्थीक अडचणीन तूं तांकां निवार बापा. तुज्या मोगान तांकां चलय. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी रासवड चलयता ससनाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो. तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. कश्टांतल्यांचे रोधान तांबोंके नितीन झुजच्यांक प्रेरण जावन ये. कश्टांतल्यांचे रोधान तांबोंके नितीन झुजच्यांक प्रेरण जावन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. मोगमाय पासासो आभाव भरूंक ये. मोगमाय पासासो आभाव भरूंक ये. दुभावी काळजान भावार्थ जावन ये. दुभावी काळजान भावार्थ जावन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुखांचें बदलून संतोश हाडून ये. तुमकां समेस्तांक देव बरें करून देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. तुमकां गरज पडल्यार हांगासर सकला म्हजें फोन नंबर आसा. ताचे सकला ईमेल एड्रेस आसा. डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायट आसा. केदाळाय गरज पडल्यार म्हाका फोन करियेत. हांव फोन उखलना जाल्यार उपरांत तुमकां हांव फाटीं फोन करतां. तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता. तुमचे कसलेय विनवणे आसल्यार तुमी धाडा. आनी उडासतरा दैवी कलोरेत्र मंदिराक केदाळाय भेट दिया. हांगासर आमी सांगाता रेतेरकान दैवीक उलो रेतेर मंदिराचे कुटुंबाचे सांदे आमी जावया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.